नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. परीक्षा पे चर्चा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विद्यार्थ्यांकडे भासाभास करपी कार्यावळ आयज जाली. परीक्षे वेळार येवपी तणाव आनी हुस्क्याचेर कशें यश मेळोवप हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. आपल्या उलोवपांत तांणी आसामी गमोशा हो स्त्री सशक्तीकरणाचे प्रतीक आसा अशें सांगलें. मुखार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी जिविता खातीर शिक्षण कशें म्हत्वाचें आसा ते विशीं भर दिलो. मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है. अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं. हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है. और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं. तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है. अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी आयज सभाघरांत शून्य वरात गोंयांत पर्यटकांक उद्देशून जाल्ल्या सायबर फ्रॉडा विशीं चिंता उक्तायत मुद्दो सादर केलो. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय हे एक म्हत्वाचें पर्यटन केंद्र आशिल्ल्यान डिजिटल गुन्यांवकार लेगीत गोंयाक आपल्या गैरवेव्हाराचें केंद्र करून हॉटेल बुकींग ते डिजिटल पेमेंट मेरेन गैरवेव्हार करतात आनी ताका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांक व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला आनी त्या बदल्यांत गोंयचें नांव लेगीत इबाडलां अशें सदानंद शेट तान्हावडे हांणी सांगलें. Sir, I rise to draw the attention of this august house to growing menace of cyber frauds targeting tourists in major tourist destinations such as Goa and several other states. In recent years, Goa has emerged as a major tourism hub and has also attracted digital nomads and remote workers. While this has helped the local economy, it has unfortunately led to sharp rise in online scams related to hotel and accommodation bookings and digital payment frauds. There have been several cases where fake hotels, holiday homes, homestays and other accommodation are listed on online platforms. Fraudsters also create fake websites in the name of well-known hotels or booking portals. Tourists fall prey to these scams and on reaching Goa discover that no such booking exists. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात आयच्या 9 तारखे मेरेन आयोजीत सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्र्या सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हे लेगीत हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय ह्या मोहिमेचो संदर्भ घेवन सरकार दरेक वर्सा राज्यांत नितळसाण दवरपा हेतान सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करता. पूण गोंयाक खरेंच स्वच्छ आनी सुंदर करपा खातीर लोकांचें सहकार्य तशेंच पंचायती आनी नगरपालिकांनी आपली जबाबदारी समजून घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमी जेन्ना स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जें म्हणटा तें स्वच्छ गोंय आनी सुंदर गोंय सरकार मोर दॅन 500 crores of rupees annually spending for the cleanliness. more than that, हांव एक्झॅक्टली फिगर आतां सांगूंक शकना, पण हाज्या पेक्षा चड पयशे आमी स्वच्छतेचेर मोडटा. कित्याक तर कचरो काडपाक, कचरो व्हरपाक, कचरो सेग्रिगेट करपाक, कचरो ट्रीट करपाक. पण तो कचरो करता कोण आनी उडयता कोण? आमीच लोक. जे सगळो कचरो हाडटा आनी रस्त्यार उडयता. पण तोच जर कचरो थोडोसो आमी कंट्रोल करपाक शकले, पंचायतीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें, म्युन्सिपाल्टीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें, जाल्यार पुराय परिसर म्हणजे स्वच्छ फोंड्या, सुंदर फोंड्या हें जावपाक शकता. पण तेजी जबाबदारी बी तुमी थोडीशी तरी घेवपाक जाय. लोक म्हणून लोकांनी घेवपाक जाय, लोक प्रतिनिधी घेवपाक जाय. म्हणून ताच्या बद्दलूय अवेरनेस जावचो तेंय काम हें सगळें करचें हाज्या खातीर आमी सातत्यान हांगासर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की सार्वजनीक कामाच्या बरोबर वैयक्तीक कामां ही पुराय करची. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज कुचिराच्या डॉ. के.बी. हेडगेवार शाळेत विद्यार्थ्यां सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षे पे चर्चाच्या कार्यावळीत खासा स्क्रीनिंग कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो.
यावेळी त्यांच्या सहित शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. जिणेंत आमी जितल्या उंचेल्या पांवड्यार पावतात तितलीच आमची जबाबदारी वाडटा. देशाचे प्रधानमंत्री आपूण जावन मुखार येवन विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधतात ही खऱ्यांनीच उर्बा दिवपी गजाल जावन आसा. विद्यार्थी हेच ह्या देशाचो फुडार जावन आसा अशें ह्या वेळार राज्यपालांनी सांगलें. The higher you rise in life, you define your responsibilities to yourself. Now, we are fortunate that our Prime Minister has decided to come and interact with children. And children are our future. If we want a bright future, we need our children to be bright, socially committed. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत फोंडेच्या सेंट मेरीज उच्च माध्यमीक शाळेत विद्यार्थ्यां सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षे पे चर्चा कार्यावळीची 9वी आवृत्ती पळयली. उपरांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान विद्यार्थ्यांक ह्या देशाच्या उत्तर ते दक्षिणे मेरेनची साबार म्हायती मेळटा आनी ही कार्यावळ देशाच्या इतिहासांतल्यान सुरू जावन देशाचो फुडार घडयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Every month, एकदा कार्यक्रम जर पळयशात, you'll got information of India from the Jammu Kashmir to Kanyakumari पुराय देशात कितें चलता आणि खंय खंय कशा पद्धतीचे इनोव्हेशन्स जाता, कशा पद्धतीची न्यू टेक्नॉलॉजी आयल्या, म्हणजे आम्ही जाका म्हणटा की ट्रेडिशनल अँड फ्युचर डेव्हलपमेंट, फ्युचरिस्टिक डेव्हलपमेंट हे त्या मन की बात या कार्यक्रमांतल्यान कळटा. म्हणून म्हणजे तुमकां रिक्वेस्ट आसा, स्कूल चुकोवचें पडचें ना. इट इज ऑन संडे, इट इज ऑन संडे. ना जाल्यार टिचरीक म्हणटले सीएमान सांगला आम्ही मन की बात पळोवपा रावले म्हणून. ओके, कोणाकूच स्कूल चुकोवपाची गरज ना. आणि अर्द्यावर जे खेळाचे काढून जर तुम्ही मन की बात कार्यक्रम पळयलो, विच इज अ इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, तो कार्यक्रम मुद्दामून तुम्ही पळोवचो. सगळ्या जाणांनी स्वप्नाय पळोवची, ती स्वप्नां साकार करपा खातीर सातत्यान काम करचें. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचेर वचून येवपी भारताचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हाणें आयज पणजे कामपालार आयोजीत गोंय पुस्तक महोत्सव 2026 कार्यावळीत स्काय वॉज नेव्हर द लिमिट ह्या खासा सत्रांत उलोवप केलें. आपल्या अंतराळ प्रवासाचो अनुभव मांडटना आकाशाक शीम आसना, म्हाकाय ना आनी तुमकांय ना तेन्ना सपनां पळोवन ती खरी करपाक भंय बाळगूचो न्हय असो विचार कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांणी ह्या वेळार मांडलो. Very honestly, if I was to tell you, when I was your age, sitting in classrooms on the chairs, I did not think that I will become an astronaut. I never thought so. India did not have, हमारे पास human space program नहीं था. We did not have a human space program. हमारे पहले astronaut Commander Rakesh Sharma, he went in 1984. आप सब कोई भी, you were not there at that time. No, none of you were born at that time. I was also not born that time. I was born in 1985. So we read about him when we were growing up. It was very fascinating. But the thought that I can be an astronaut didn't occur to me. Gradually, one step after the other, you know, every step that you take, it brought me closer to this dream of mine. I did want to become a fighter pilot. वो था मन में. If I go into defense, I will become a fighter pilot. So that I became. And then, you know, it was one step after the other which brought me closer to this dream. संवसारीक क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या अंडर-19 क्रिकेट करंड सर्तीच्या निमण्या खेळात आयज भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ जाता. आयच्या खेळात भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या आदी भारतीय पंगडान वर्स 2000, 2008, 2012, 2018 तशेंच 2022 वर्सा जाल्ल्या सर्तींनी करंडकाचें वस्तादपण जोडलां. निमणी खबर हातांत आयली त्या वेळार 38 षटकांनी 5 गडे वगडावन 305 धांवड्यो भारतान काडिल्ल्यो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.